कोंकणी उलोय लंडन फुलोय आवाज रेडिओ 99.8 FM हांव आंड्रे फेर्नांडीस वास्कुशान तुमचे मुखार घेवन येता अशोक रघुवीर चोडणकर हाणें रचिल्ली कविता गोंयकारांचें अस्तित्व तिगय. मोकळ म्हज्या गोंयकारांनो आयकात माय भाशेचो उलो, कोंकणी उलय कोंकणी फुलय गोंयकारांचें अस्तित्व तिगय. कोंकणी उलय कोंकणी फुलय गोंयकारांचें अस्तित्व तिगय. एक जीव जाल्ले भाशे सांगाता आवयचें दूद चुसताना संवसारांत गोंयकार वळखूंक येता कोंकणी भास उलयतना. एक जीव जाल्ले भाशे सांगाता आवयचें दूद चुसताना संवसारांत गोंयकार वळखूंक येता कोंकणी भास उलयतना. मोकळ म्हज्या गोंयकारांनो आयकात माय भाशेचो उलो, कोंकणी उलय कोंकणी फुलय गोंयकारांचें अस्तित्व तिगय. आमची आवय जितली मोगाळ कोंकणी उतरां तितलीच मोहाळ. आदारल्या तिचेर गोंयची संस्कृताय तिगून उरल्या गोंयकाराची अस्मिताय. आमची आवय जितली मोगाळ कोंकणी उतरां तितलीच मोहाळ. आदारल्या तिचेर गोंयची संस्कृताय तिगून उरल्या गोंयकाराची अस्मिताय. मोकळ म्हज्या गोंयकारांनो आयकात माय भाशेचो उलो, कोंकणी उलय कोंकणी फुलय गोंयकारांचें अस्तित्व तिगय. कोंकणी आमी उलोवया कोंकणी साहित्य रचुया गितां कांतारां गावुया कोंकणी मायभास सांबाळुया. कोंकणी आमी उलोवया कोंकणी साहित्य रचुया गितां कांतारां गावुया कोंकणी मायभास सांबाळुया. मोकळ म्हज्या गोंयकारांनो आयकात माय भाशेचो उलो, कोंकणी उलय कोंकणी फुलय गोंयकारांचें अस्तित्व तिगय. कोंकणी उलय कोंकणी फुलय गोंयकारांचें अस्तित्व तिगय अस्तित्व तिगय.